पुलीस अधिकारी म्हणून भासून एका महिलेक फटयल्ल्या कारणां खाला फातोड्डा पुलिसांनी मुंबईच्या दोग जाणांक काल अटक केली। हे दोगूय जाणांची नांवां अमित वाघेला आणि फैजल शेख अशें आसात। फैजल शेख आणि अमित वाघेला हांणी गेल्ल्या वर्सा दोंगरवाडी फातोड्डेच्या एका बायलेक फोन केलो आणि फोनार तांणी सांगलें की आमी पुलीस आसात आणि तूं मनी लॉन्ड्रिंगाक घुसपल्ली आसा, तूं जर आमकां पयशे दिना जाल्यार आमी तुका मनी लॉन्ड्रिंगाक इनवॉल्वमेंट आसा म्हणून अटक करतले। त्या प्रमाणे ह्या बायले कडेन तांणी 2,20,000 रुपयाचो डिमांड केलो। ह्या बायलेक अकाउंट नंबरूय धाडलो आणि ह्या बायलेन भिवन 2,20,000 रुपया मालाडच्या फेडरल बँके भितर डिपॉझिट केले। मागीर ह्या बायलेक कळून आयलें की आपल्याक फसयली गेली। त्या प्रमाणे तिणें फातोड्डा पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेनूय रजिस्टर केली आणि 1 वर्साच्या उपरांत फातोड्डा पुलिसांनी मेहनतीन आणि मोठ्याने ही पहिली गोंयच्या हिस्ट्री भितरली पहिली सायबर क्रायमाची केस डिटेक्ट केल्ली आसा। हाका लागून फातोड्डा पुलिसाची प्रशंसा जाता। फातोड्डा पुलिसांनी तांकां हाडून मुंबयच्यान मालाड साकून हांगा हाडून इन्वेस्टिगेशन चालू केल्लें आसा आणि ताका कोर्टा मुखार दवरून तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी घेतिल्ली आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे आनीकूय जाणांचो हातूंत इनवॉल्वमेंट आसा आणि तांकां रोखडीच अटक जावपाची शक्यताय आसा। फातोड्डा पुलिसाची सगळी चवकशी तयार करतात, जी म्हायती तांचे कडल्यान मेळटा ती काडपाचो प्रयत्न आसा। ह्या कामा खातीर पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान फातोड्डा पुलिसाच्या टिमीक कॉंग्रेच्युलेशन एक सुवाळो दवरिल्लो आणि हें सगळें मार्गदर्शन जें आसा हें वरिश्ठाच्या अंडर फातोड्डा PI आणि ताची टिमीन केल्लें आसा। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर।